सगळे गावचे एक जण आम्ही सगळे बंद करतले हांगा मायनिंग. लोकांच्या मनात जर गावाबद्दल प्रेम उत्पन्न करतले जाल्यार आमकां थोडो टायम वयतलो आनी आमी जिखतले. तेंच्यांनी आतां झाडाकडे सॅम्पल टेस्टिंगान खोल मारला, बोर मारला, सांगतना उदक टेस्ट करपाक म्हणून मानया कितेंय करपाक केलें तेंच्यांनी, पूण आमच्या देवाचो जागो ना. आमकां तरी दिसना ती उदकाक लागून जे बोरवेल मारला तांकां ते सॅम्पल पळोवपाक जाय आसले की बाबा थंय हायेन वर आहा काय ना तें पळोवपाक अशें तरी दिसता. त्या हिशोबान ते सॅम्पल दवरले सो आतां कितें करपाचें? फुगीत रावपाचें काय फुडलें कितें एक्शन घेवपाची? ही बायलां आसा घरांतल्यान एक मनीस भायर सरल्या पुरो हांगा 200 भुरगे तयार जातले अशे गांवकारांतले. पूण हांगा येयले आतां लोक पत्तरचे येयल्या, मानस बागातले येयल्या, तरी पूण एक कोण विचार करिना. अरे तुमकां तुमचो गांव जाय काय? गांव आमचो आमकां जाय, तुमी तुमचे आहा ते बंद करात आणि चला करा. आम्ही त्यांची कशीच मनमानी खोपोवन दिवचे ना. आम्ही सगळे गावचे एक जण आम्ही सगळे बंद करतले हांगा मायनिंग. ही तुमची अति जाली दादागिरी. ही तुम्ही आता आमकां मारूनच उडोवचे चिंतला, तशें जावचें ना. आमी पर्सनल जाल्यार पर्सनल तुमकां हें करतले, अति करशात जाल्यार.